बाळका जेजूची बागयोन तेरेज, लिटल फ्लावर ऑफ जीसस. भाव भयणीनो, तिची परब आयज मनयता आसतना म्हाका ल्हान भुरग्यांच्यो थोड्योश्यो यादी उगडास येतात. म्हज्या इश्टाक 2 जाण भुरगीं, एक 2 वर्सांचें आनी एक 2 म्हयन्याचें. हें 2 वर्सांचें जें आसा तें जल्मलें तेन्ना हांव तांगेर पावूंक ना. 2 म्हयन्याचें आसा तें आसा तेन्ना हांव पावलों. आनी हांव पावलो तेन्ना खुशालकायेन हांवें ह्या ल्हान भुरग्याक म्हज्या हाकेन घेतलें. आनी तेन्ना हें 2 वर्साचें भुरगें आसा, तेका तेच्या आवयन सांगलें, पळय हो फादर मामा, तो तूं जाला तेन्ना येवंक ना, आतां तें जाला तेन्ना येयला. पयलीं खुशाल आसलें भुरगें, तेणें तोंड दुसरेच भाशेन केलें. आनी ताणें दुसरेच भाशेन केलें तेन्ना म्हणलें हांव हेका व्हरता, हें म्हाका जाय. ताणें रडपाक सुरू केलें. आनी ज्या मेरेन हांवें ह्या ल्हान भुरग्याक 2 म्हयन्याच्या भुरग्याक ताच्या आवयच्या हातान दिवंक ना, त्या मेरेन तेणें रडपाचें बंद करूंक ना. आनी जितले फावटी हांवें हात पासून लावपाक प्रयत्न केलो, हातूच लावपाक गेल्यार तें बोवाळ मारतालें. 2 वस्तू ताणें पळयल्यो. एक, हो आपण जाला तेन्ना येवंक ना, आतां आयला. आनी दुसरें, आतां म्हजे भयणीक तो घेवन वयता. सोत मारलें ताणें, म्हणटच हात पासून लावप ना. जायते फावटी तुमी घडये पडयला आसतलें, हांवें पडयलां. जरी तर भुरगें आसा आनी ताची माय आसा, ताचो पाय आसा, वा ताचो कोणूय घरचो आसा, तेका जरी तर तूं मारपाक गेलो, डाय म्हणटाय आमी, डाय कोत्तलो म्हणटाय, तें तोंड अशें रोखडें रडकुरेशें कोत्ता, भुरगीं रडपाक लागता. म्हणटच ही ल्हान भुरगीं जीं आसा तांकां खबर ना की खरेंच हो जो आयला, फादर मामा आयला, तो व्हरपाचो ना, पूण बेस्तो कोत्ता. ताका खबर ना, खरेंच व्हरतलो दिसता ताका. ढाय कोत्ता म्हणटा तो बेस्तो ढाय कोत्ता दिसना, खरेंच आपणाचे मांयक मात्ता दिसता. म्हणटच ल्हान ल्हान साद्यो वस्तू ही सादीं भुरगीं सादेपणान पळयतात. तांकां फटोवपाक जायना, वा तांकां दुसरे भाशेन सांगपाक जायना. भाव भयणीनो, आयज ही परब आमी बाळका जेजूच्या सान तेरेजाची मनयता आसतना हे भुरग्या भाशेच्यो वाटो ज्यो ताणें धरल्यो, त्या पासत ती बागयोन 24 वर्सांचे पिरायेर ती सोंपली. आपल्या गोंयांतली केन्नाच भायर सरूंक ना. तरी पूण मिस्योनरांची ती आस्कारीण, पेट्रन सेंट ऑफ मिशनरीज. मिसांव करपाक पयस पयस गांवांनी वचूंक ना, खंयच ना, पूण आपल्या गोंयांतान भितर त्या वण्टी मोदें, जशें आमचें गोंयांत आसा, आमच्यो सिस्टरी आसात, त्यो भितरूच आसतात, फकत मागणें करतात. वो आपणाक जी वाट आसा ती धरतात. भायर येवन कसलोच वावर करिनात, वो खंयच्या भायल्या देशांनी वचनात. तेच भाशेन बागयोन तेरेजा आपल्या ह्या गोंयांतान आपल्या ल्हान ल्हान वावराक विस्वाशी रावली. भोव करून ज्यो जाणट्यो माद्री आसल्यो, दुयेंत माद्री आसल्यो, तांची सेवा करपाक बरे भाशेन आपलो वावर करप. तेच बरोबर आपणाक जी दूख जाता ती दूख घेवन व्हडलें करप ना. ती दूख आपण जे कोण मिसावांनी काम करतात तांचे पासत भेटयताली. आपले मागणें आसा ती मिसावान वावर करतल्या पासत भेटयताली. थोड्योश्यो वस्तू तिणें आपल्या जिवितान म्हणल्यात. आयची वाचपां जे भाशेन आमकां कांय बरी भुरग्यांच्योच वस्तू सांगल्यात थोड्योश्यो. जशें पयल्या वाचपान आमकां इजायस प्रवाद्यान सांगलां, आवयचे बराबर खुशाल जाव वो आवयचे दुखीन दुखी जावप. माय पाय कितें जालें, वो आमची घरचीं आसात तांकां कितें जालें तें आमकांय लागता. जशें हे ल्हान भुरग्यांच्यो 2 खबरो हांवें तुमकां सांगल्यात. म्हणटच आमी जरी तर ही भुरगेपणाची वाट धरतल्या जाल्यार आमचे भोंवतणी जीं आसात तांचे बरोबर आमी भोगूंक, वी फील वीथ देम, वी एम्पथायज वीथ देम. तांकां दूख जाता तेन्ना आमकां दूख जाता. तीं खुशाल आसात जाल्यार आमी खुशाल. ही भुरग्याची वो भुरगेपणाची वाट कशी. आयच्या शुभ वर्तमानान शीस जेजूशी आयिल्ले आनी शिसा मदें आमी जाणाव सदांच ही केस्तांवां आसतालो, कोण व्हडलो कोण पयलो. सगळे 12 जाण आपूण व्हडले जावपाक सोदताले.
आनी तांचो वाद विवाद जायते फावटी ह्या विशयाचेर जातालो. आनी देखूनच ह्या प्रश्नाचो जबाब जेजू लागीं, स्वर्गा राज्यान सगल्याहून व्हड कोण? हे हिंगा सदांच झगडटाय. जेजून तांकां जायते फावटी तापयल्यातूच. कित्याक झगडटात काय म्हण ह्या संवसारांत व्हडले जावपाक. जो कोण पयलो जावंक सोदता तो निमाणो जाव, आनी जो कोण सगल्याहून व्हडलो जावपाक सोदता तो सगल्यांचो चाकर जाव. जेजून तापयल्यात तांकां जायते फावटी. आनी जेजूक जेन्ना स्वर्गा राज्याची खबर विचारली, स्वर्गा राज्यान सगल्याहून व्हडलो कोण, तेन्ना ह्या ल्हान भुरग्याक काडून जेजून तांचे मुखार दवरलो. ह्या ल्हान भुरग्या भाशेन जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गा राज्यान भितर सरचींच नात. हें उतर बरें दिसता म्हाका ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान. स्वर्गा राज्यान तुमी भितर सरचींच नात. बेश्टी सरची ना न्हू, सरचींच नात. म्हणटच स्वर्गा राज्यान आमकां भितर सरूंक जाय जाल्यार हे ल्हान भुरग्याचें मन, ल्हान भुरग्याचें काळीज, ल्हान भुरग्याची भावना आमी आपणावंक गरज. आनी ल्हान भुरग्याची भावना, ताचें काळीज, ताचें मन, ताची वागणूक म्हणल्यार आपल्या आवय बापायचेर धरून रावपाचें, पातयेवन रावपाचें. जें कितें आयकता तें सोत मानपाचें. जी वाट आपणाक दाखयल्या तीच चलपाची. सगलो विस्वास आपल्या आवय बापायचेर ताचो. तर आमी आमचो विस्वास सदांच आमच्या देव बापाचेर दवरपाक आमकां भाग्योन तेरेजा किरीत भाशेन शिकयता. आनी भाग्योन तेरेजा किरीत भाशेन ह्या संवसाराची आशा पयस करूंक शिकयता. तिच्यो जायत्यो म्हणण्यो आसात, जायते कोट्स तिचे आसात. तातूंतलो एक, हो संवसार तुजें तारू सायबा, म्हजें घर न्हू. दिस वर्ल्ड इज युअर शीप लॉर्ड, नॉट माय होम. म्हणजे ह्या संवसाराची कसलीच आशा ना. हें म्हजें 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 म्हणपाचें ना. म्हजें घर आनी म्हजो बांक आनी म्हजें दार असलें कांयच ना. हें तुजें सायबा, हें तुजें तारू. आनी ह्या तारवान भितर बसून आमी आमची यात्रा चलता. आमचें घर स्वर्गार आसा. तशेंच भाग्योन तेरेजा हेंय उतरां म्हणटाली, देव आमच्या काळजान आशा केन्नाच घालिना जी आमच्यान आपणावंक जायना. गॉड नेवर पुट्स द डिझायर इन अस दॅट कॅनॉट बी फुलफिल्ड. आनी हें ती खेरीत भाशेन म्हणटाली, कित्याक ल्हानूच आसतना जावन आय वॉन्ट टू बी अ सेंट ऑर आय वील बी अ सेंट, हांव भाग्योन जातलीं, हें ती सदांच म्हणटाली. आनी ह्या पासत जेन्ना ती हें म्हणटा, म्हज्या काळजान जरी तर देवान ही आशा घातल्या सांत जावपाची, जाल्यार ती जायनासतना रावची ना. हांव सांत जातलींच. सगळें म्हजें किरकोळपण आसुनूय, हांव किरकोळ, हांव ओसूक, तरूय पूण हांव सांत जातलींच. आनी ती सांत जाली. आनी आयज आमी तिचो उगडास करता ल्हान ल्हान वस्तूंनी, ल्हान ल्हान स्मॉल लिटल वेज. तर भाव भयणीनो, आयज आमकां ही कृपा मागुया. आनी हें बरेंपण जोडपाक तिणें आंकवारपण वेंचून काडलें. जशें आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकता, भाग्योन पावलो चीट बरोवन उगडास करता. काजार जावप वायट न्हू, काजार जावप बरें. आनी तुमी जायतीं जाणां काजार जाल्यात. आमची माय पाय काजार जाल्यात देखून आमी हिंगासर आसा. जाल्यार काजार बरें, पूण देवाच्या राज्या पासत थोडेशें फाटीं सोडूंक पडटा. आनी ह्या पासत भाग्योन पावलो केरीत भाशेन म्हणटा, काजार जरी तर जाल्लो आसा जाल्यार तुजे बायलेक सोडनाका, वा काजार जाल्ली आसा तुज्या घोवाक सोडनाका. पूण काजार जावंक ना जाल्यार पोतीन करून घेवपाक सोदिनाका. वायट म्हण न्हय, पातोक म्हणून न्हय, पूण ह्या संवसाराची धास्ती जी आसा तातूंतली हांव तुमकां निवारूंक सोदतां. जो कोण लग्न जाला, घोव आसा, ताणें आपली बायले पासत जिवंक जाय, तिका खुशाल करपाक जाय. जी बायल आसा ती आपल्या घोवा पासत आपली सुरोपाय सांबाळटा, आपलें फिगर मेंटेन करता, वावर करता, जायतें एकामेकाक खुशाल करपाक, एकामेकाक बरेंपण दिवपाक ती हे भाशेन करता. जाल्यार ही धास्ती संवसाराची वो जिविताची काडून उडोवपाक आंकवारपण आनिकूय बरें, हें भाग्योन पावलो केरीत भाशेन सांगता. भाग्योन तेरेजा आंकवार रावली आनी आंकवारी जिवितान सर्वेस्पराची ओ देवाची, क्रिस्ताची सेवा करपाक ह्या कोमेतान भितर सरली. तर भाव भयणीनो, आयज आमी तिची परब मनयता आसतना ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी पवित्रपण जोडूंक, भाग्योनपण जोडूंक
आनी आमच्यान जाता ते भाशेन दुसऱ्याचें वा दुसऱ्याची दूख दुसऱ्याचें सूख आमी भोगूंक आनी हे भाशेन आमी एकामेका पासत सदांच मागीत रावूंक ल्हान ल्हान वस्तूंनी ल्हान भुरग्याच्या वाटांनी आमी भाग्योनपण जडूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागून घेवया.